आजच्यान तुमचे देवूळ जे सुरू जाल्लें आसा ताच्या बद्दल तुमचे जे आतां भावीक येतले तांकां कितें सांगणें आसा? आतां आयचे आमी देवूळ जे चालू करता तेन्ना आमी लोकांक रिक्वेस्ट करतले आमच्या भाविकांक सगळे डिवोटीजांक की जे SOP जे आमी मारल्या ते सगळ्यो फॉलो करच्यो. SOP म्हणजे कितें आसा, वेरींग ऑफ मास्क इज कंपल्सरी. मास्क घाल्या शिवाय आमी भितर एंट्री दिवचे ना, कित्याक हें गरजेचें आसा. जशें तो भितर सरलो की ताणें हात आपले सॅनिटायज करपाक जाय. त्याचे शिवाय आमचो सेक्युरिटी आसतलो ताजे कडेन आमी थर्मल गन दिल्लें आसा. तातूंत थर्मल गनान ताजें थर्मल चॅकअप जाता. चॅकअप जावन ताणें मागीर आमकां रेजिस्टर करपाक जाय, कित्याक तो आमकां खंयच्यान आयला तें कळपा खातीर. आनी ताणें रेजिस्टर करतकच आमी ताका एंट्री दितले देवळान भितर एंट्री जातकच आनी दर प्रदक्षिणा काडिनासतना ताणें देवाचें दर्शन घेवन फाटल्या सायडीक रायट सायडीच्या दारांतल्यान एक्झीट करपाचें. ताका जर बसपाचें आसलें जाल्यार आमी देवळान भितर बसपाक परमिशन ना आमचें. आमी ताका ह्या मंडपान हाडून ताका भायर बसयतले. भायर आमी सगळ्यो खुर्च्यो बिर्च्यो सगळ्यो मांडून ताची सगळी वेवस्था केल्ली आसा. अशें कित्याक जर कितें जाता ह्या दिसांनी भितर जर बसले जाल्यार गर्दी जावन मागीर आमकां प्रॉब्लेम जावपाक नाका, त्या दृश्टीकोनान आमी भायर बसपाची वेवस्था केल्ली आसा. शुक्रारचे पालखी आनी बाकीचे हे कशें कितें? सद्या आमी पालखी चालू करिना. सद्या आमी कशें आसा आरती आमच्यो चालू आसतल्यो. फुडलें कंडिशन कशें आसा तें पळोवन मागीर आमी डिसायड करतले की पालखी करपाची काय ना ती. पूण आमची आरती जें आसा ती वेवस्थीत त्या आमच्या टायमार जातली. फक्त पालखी नसतली आनी प्रसादाचें कशें कितें? प्रसाद आमची सगळो सदांच ड्राय फ्रुट्स वाडटले आमी. ह्या चौकात जे आसा ते आमी आमचो पंचकात आनी ड्राय फ्रुट्स हाजे भायर आनी कांय प्रसाद आसतना. पयलीं भशेन आमी कट फ्रुट्स बी वाडटालीं तशें आमी वाडचे ना आतां. जे पूर्णतया मंदीर अशें केन्ना सुरू जाता हें दिसता? आतां मेन उत्सव जो आसा आतां श्रावणान आमचो चालू जाता 21 तारखेच्यान. त्या श्रावणाची सगळी तयारी करपा खातीर आमी ऑलरेडी चालू केलां. जे श्रावण हो आमचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव आसता. आमचे 4 शुक्रार, तेन्ना प्रत्येक शुक्रारा वेगळो वेगळो उत्सव आसता. पयले एक दीस आमचे वरदलक्ष्मी व्रत आसता, एक दीस आमचो नामजप आसता, आमचो एक सप्ताह आसता, स्थळ पुजा आसता आनी जयांची पुजा आसता. ते इव्हेंट आमचे मेन आसा. ताची सगळी तयारी आमी आतां करता आनी आमी म्हणजे श्रावण जातलो पण हे नियम पाळून जे रिस्ट्रिक्शन्स घालून आमी हें चालू करता. ओके.